प्रितीच्या भाव भयणीनो तुमकां सगळ्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा। आयज मंगळार आयचें शिवर्तमान जावन आसा माकूचो 3रो विस्वोर वोड 31 ते 35 पर्यंत। मार्क चॅप्टर 3 वर्सेस 31 to 35। आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया। जेजूचे आवय आनी ताचे भाव पावून सोरले आनी भायर रावन ताणें ताका आपोवंक धाडलो। ताचे भोंवतणी खूब लोक बसलेलो आसलो आनी पळय तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर आसात आनी तुका सोदतात असो ताका निरोप दिलो। म्हजी आवय आनी म्हजे भाव कोण अशें ताणें विचारलें आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडावन ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव, देवाची खुशी करतात, तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय अशें ताणें म्हणलें। प्रितीच्या भाव भयणीनो आयचें शिवर्तमान जें आमी आतांच वाचलां तातूंत आमी पळयता जेजूची आवय, जेजूचे भाव, जेजूच्यो भयणो कोण जावन आसा। भाव भयणीनो आमी ह्या संवसारांत जी आसा, जी आमी ह्या संवसारांत जल्म घेतला, आमची फामील आसता। आमी ल्हान आसतना आमची आवय आसता, आमचो पाय आसता, आमची भाव भयणां आसतात। मागीर तेजे उपरांत आमी व्हड जातकच आमी काजार जाता, आमकां एक बायल मेवता, आमकां एक घोव मेवता, आमची भुरगीं जाता। आनी भाव भयणीनो आमचो संबंद जो आसा, आमी जो फामिली म्हणटा, म्हजो पाय, म्हजी माय, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी बायल, म्हजो घोव, म्हजी भुरगीं, म्हजी सासूपाय, सासूमाय, ह्यो ज्यो आमी हे जे संबंद आमी दवरता, हे संबंद जावन आसा फकत संवसाराचे। म्हणजे कितें? हे जे संबंद आमचे आसात, आमी मेल्या उपरांत ते संबंद काबार जातात। एक पाटी आमी ह्या संवसारांत गेलीं, आतां आमचो संबंद कोणाशी उरतलो? आमच्या पाय मायचेर, आमच्या भाव भयणाचेर, आमच्या घरकाराचेर, आमच्या पत्नीचेर, आमच्या भुरग्यांचेर, आमकां नातवां आहा जाल्यार तांचेर आमचो संबंद आसतलो। वय आमी फकत जेन्ना जिवी आसलेलीं ह्या संवसारांत तेन्ना ते संबंद आसतले। पूण आमी मेले उपरांत आतां ह्या संवसारांत जेन्ना आमी जियेताले तेन्ना आमी खरेपणी जेजूक वळखोंक ना जाल्यार, आमी खरेपणी जेजूक आमचो स्वामी देव आनी सोरोंडार मानूंक ना जाल्यार, खरेपणी ताका आमचो सोरोंडार आनी आमचो स्वामी आनी आमचो देव मानूंक ना आनी आमकां पवित्र आत्मो मेळोंक ना जाल्यार, भाव भयणीनो जे आमच्या संवसारांत हे संबंद आसले ते संबंद काबार जातले। आनी तेज्या उपरांत जेजू नासतना, पवित्र आत्मो नासतना आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावचें ना, पूण आमी एमकोणान पावतले। जेजू आयज आमकां कितें सांगूंक सोदता? तो म्हणटा म्हजी आवय आनी म्हजे भाव कोण? जेन्ना तो तिचोर शिकयतालो देव मंदिरांत, जेजूची आवय मारी, ताजे भाव, ताज्यो भयण्यो त्यो सगल्यो येयल्यो ताका मेळपाक। आनी कोण येता आनी जेजूक सांगता, पळय म्हणटा तुजी आवय आनी तुजे भाव भायर आसात आनी तुका सोदतात। तुमकां कितें दिसता भाव भयणीनो, जेजून सगळें बंद केलें, आपलें प्रवचन बंद केलें आनी सगळ्या लोकांक सांगलें पळय म्हजी आवय येयल्या, तिणें बरी म्हाका शाकुती केल्या, बरें सोरपोतेल केलां, जें ल्हानथान हांव जेवून नासतालो ती आतां घेवन येयल्या, आतां जें शिकोवंक पडटा तें हांव बंद करतां, कित्याक म्हजी आवय येयल्या, म्हजे भाव येयल्या, म्हाका उर्बा आहा तांकां मेळपाक। तुमकां दिसता जेजून अशें म्हणलें काय? ना भाव भयणीनो, जेजून ही उतरां उलोवंक ना। आनी हाचेर आमी खरेपणी नियाळ करीत जाल्यार आमचे जे संबंद ह्या संवसारांत आसा ते बदलतले। आमी आतां सासणाचें सूख भोगूंक आमची तयारी करतले। जेजू कितें म्हणटा? म्हजी आवय आनी म्हजे भाव कोण? आनी आपणा भोंवती बसलेल्यांचेर नदर भोंवडून ताणें अशें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव, देवाची खोशी करता तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय। परतून म्हणटा ही जावन आसा म्हजी उतरां न्हय, ही जावन आसा देवाची उतरां, जेजूची उतरां।
तो म्हणटा देवाची खोशी कोत्ता तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. भाव भयणीनो, हांवें म्हणलें तुमकां पयलें की जेन्ना आमी ह्या संवसारांत आसा आमचे संबंद आसतात. म्हजी माय, म्हजो पाय, म्हजो भाव, म्हजी भयण, म्हजी पोतीन, म्हजो गोरकार, म्हजी भुरगीं, हे संबंद आहात ते बरे आहात. पूण आमी खरेपणी जेजूच्या फॅमिलीन भितर सरोंक जाय जाल्यार आमी एक दीस ह्या सर्गीच्या बापा कडेन वचोंक जाय जाल्यार, कित्याक जो कोण आतां मोडटा ताका क्रिस्तांव ना, ती म्हणटात तो घेवन गेला स्वर्गार गेला. इतलें सोंपें जालां स्वर्गार वचपाक. आमकां जाय ते भशेन आमी ह्या संवसारांत जियेता आनी आमी सजमता की एक दीस आमी स्वर्गा राज्यान भितर सरतले. आमचे संबंद आमी ह्या संवसारांत कोणा बरोबर दवरता? केन्ना आमच्या पाय मायचेर दवरना, आमच्या बायलेचेर दवरना, आमच्या गोरकाराचेर दवरना. पूण आमचे संबंद आमी आमच्या आमिगाचेर, कोण आमकां दुडू दिता, कोण आमकां पोजिसांव दिता, कोण आमकां चड लाग करता, ताचेर आमी संबंद दवरता. आनी आमी सजमता एक दीस सुमानाचे आमी जेन्ना इगोर्जेक वेता मिसाक दिसपट्टो आमी तेर्स करता म्हणून आमी एक दीस स्वर्गा राज्यान भितर सरता. आमी आमकांच फटयता. पूण जेजू आयज आमकां सांगता देवाची खोशी कोत्ता तीच म्हजो भाव आनी म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. म्हणजे कितें भाव भयणीनो? देवाचें उतर जावन आसा देवाची खोशी. तुमी सगळीं जाणो जेन्ना आमी जाणटी जाता, आमकां भुरग्यांक आमचें कितें आमचें भाट, आमचें घर, आमच्यो गाडयो दवरूंक जाय जाल्यार आमी आमची खोशी बरयता. द वील बरयता आदवोगाटा कडेन वचोन, आनी तें वील बरयल्या उपरांत, ती खोशी बरयल्या उपरांत ह्या भुरग्याक आमच्या हें घर, ह्या भुरग्यांक आपलें तें भाट, हें सगळें बरोवन आमी तें दवरता. आनी मेल्या उपरांत तें आमची खोशी जी आसा, तें बील आसा तें उक्तें करून आतां भुरगीं तें खुशालकायेन वापरतात. पूण भाव भयणीनो, जेजू ह्या संवसारान येयलो आनी आपल्या बापाची खोशी आमकां सांगली. कितलो आमचो बाप मोग करता, देवाचें उतर आमकां सांगलें. आनी पवित्र पुस्तकांत पवित्र आत्म्यान जें जेजून सांगलां तें बरयलां. देखून आमी आयज वाचता जेजून सांगलां देवाची खोशी करता तीच म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. म्हणटच भाव भयणीनो, जेन्ना आमी देवाचें उतर करता, देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, आतां आमी जेजूच्या राज्यान भितर सरता, आमी जेजूची फामील जाता, आमी देवाची भुरगीं जाता. आनी ह्या मेल्या उपरांत त्या सर्गीच्या बापा कडेन पावपाक आमी आतां तयार जाता. तर आयज खेरीत भाशेन आमी आमची चोत्राय जेजूचेर, ताच्या उतराचेर दवरया. फकत धर्माचेर न्हय, फकत आमच्या फामिलीचेर न्हय. हो आमकां फामिलीक आमचो मोग दिवंक जाय. आमी खरेपणी आमचो संबंद देवाशी आहा जाल्यार हो मोग आमी आमच्या फामिलीक, आमच्या गोरकाराक, आमच्या पोतिनीक, आमच्या पाय मायक, आमच्या भुरग्यांक, आमच्या भाव भयणांक दितले. पूण जो कोण भावार्थी आसा तांकां आमी व्हडले आमचे भाव आनी भयण करता. म्हणजे आतां म्हजो भाव, आतां जेजूक हांवें सोमी दिवन मानला जाल्यार, पवित्र आत्मा म्हजे कडेन आहा जाल्यार म्हजो भाव आनी म्हजी भयण कोण जाता? जी कोण भावार्थी, जी कोण खरेपणी जेजूचेर भावार्थ दवरता, जी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलतात, ज्या कडेन पवित्र आत्मा आसा, ती जातात म्हजी भाव भयणां. कित्याक सासणाचें सूख आमी सगळीं जी जेजूक मानतात ती आमी सासणाचें सूख भोगूंक पावतले. हेच करपाक, उतरान रिगून रावपाक, उतर आमच्या दिसपट्ट्या जिवितांत पाळपाक आनी खरेपणी देवाच्या राज्यान, जेजूच्या राज्यान भितर सरोन ताची आवय, ताचे भाव, ताचे भयण्यो जावपाक आयजच्यान आमी सुरवात करुया. तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो. तुमकां सगल्यांक आमच्या सुरवंडारा जेजूची कृपा, आमच्या सर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फॅमिलीक हांव आवडेतां.